हांव तेच खातीर मातसो थोडोसो येयल्लो आशिल्लो तेजें चालू आसा 30 सप्टेंबर मागीर 2-3 म्हयने फक्त वेन्यूज जे आसा तेजें काम कंप्लीट बाकी सगळें ऑलमोस्ट बिफोर चतुर्थे पयलू रेडी जालें. थोडे गेम्स दिल्ली आशिल्ले थोडे न्ही त्यो ऑलरेडी आमी म्हणिल्ल्यो आशिल्ल्यो हय पयलींचे आशिल्ल्यो त्यो इन्स्टेड ऑफ पुणा आमी दिल्ली व्हेला. ओके पुण्यान कितें पुण्यान नाल्यार आमकां 3 सेंटरांचेर व्हरचें पडटलो. पुण्याक बाकीचे 2 फॅसिलिटी अवेलेबल आसा म्हणजे गोल्फ आनी शूटिंग वेरेज वेलोड्रोम ना वेलोड्रोम म्हळ्यार सायकलिंग ती ना. सो म्हणूनच ते एकेच कडेन आमी करणी सिंग जो स्टेडियम जो आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया थंय आमी शिफ्ट केल्लो आसा. तिसऱ्या विशय म्हणटात कातयाचो कितें अपडेट आसा कात्याचो आतां सुद्दां आमी ते उलयलेले आसात. बरेचशे विशय खूब आहा डिस्कशन करपा खातीर त्यो काही गोष्टी ते आमी सांगला खंयच्या परिस्थितीन ते गोंयचें एक रिप्रेझेंटेशन जावपा खातीर आमकां जाय म्हणून आज परत सुद्दां आमी उलयलो आसा. आय एम ऑन जॉब. काँग्रेस एलिगेशन केला की लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पीपल नॉट पयशे आयज प्रेस घेतलेले कितें कितें म्हणटलें म्हाका असो म्हणजे ते विनर्स आसता न्हू तांकां कॅश प्रायज डिक्लेअर करता गव्हर्नमेंट न्हू सो ते पयशे अजून गावंक ना म्हणून स्पेशल ऑलिम्पिकाक गेल्ले पळय त्यांचे आमी ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की बिफोर गणेश वी आर गोइंग टू रिलीज द मनी. एक्चुअली कशें आसलें तुमी एक बाजू आयकता खरें म्हणल्यार स्पेशल ऑलिम्पीक जे आसता पयलीं त्या फाटल्या पावटी तांकां आमी दिल्ले आमी फ्लोरालो एश्युरन्स दिल्ले आसा ताका प्रोसिजर लागता. दे आर डायरेक्टली नॉट एसोसिएटेड विथ माय स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कळ्ळें न्ही. बट एज अ सिंपथी आनी एज अ स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी तांच्यांनी आमच्या गोंया खातीर भारता खातीर नाम कमयलेलें आसा. आमी त्या एंगलांच्यान आमी कन्सिडर करता. बट कशें आहा न्हय थोड्यो काही गोष्टी फॉर्मेलिटी लागता. आतां स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या गोवाच्या माध्यमांतल्यान ते गेल्ले आशिल्ले किंवा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियांतल्यान ते गेल्ले आशिल्ले जाल्यार काही गोष्टी आमकां इमिडिएटली कारण त्यांचो सगळो त्यांचो डेटा जो आसा पळय न्ही तो आमचे कडेन अवेलेबल आसता आशिल्लो न्ही. आमकां आतां वी हॅव कम टू नो फ्रॉम द मिडिया तांचो फेलिसिटेशन केल्लें आसा. तो प्रोसिजर आसा तो चालू आसा आनी लिटल बीट आमी मातशे नॅशनल गेम्सा खातीर खूब बिजी आसा हें समजून घेवपाक जाय. पयशे कोणाले खंयच वचपाना जो पर्यंत गोविंद गावडे आसा तो पर्यंत. वन्स आय हॅव कमिटेड इट इज कमिटेड आणि बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही जे रादर दॅन द स्पेशल ऑलिम्पीक सोडून आमी चतुर्थी पयलीं तांकां हें करून आमी तांकां दितले. हाऊ मच अमाउंट इट कुड बी वीच वन प्राइज मनी टोटल प्राइस मनी इज ओनली ऑफ स्पेशल ऑलिम्पिक्स जो आसा पळय न्ही इट इज ऑलमोस्ट 70 lakhs आणि बाकीचे जे आसा पळय न्ही ते ऑलमोस्ट 70 lakhs आसा. ही 9 मेडल्स म्हणजे ऑल टुगेदर 16 मेडल्स दे हॅव गॉट बट दे हॅव गॉट अ गोल्ड. द व्हॅल्यू ऑफ द गोल्ड मेडल इज मच मोर हायर दॅन द आमचे जे नॉर्मल जे आमचे इंडियन जे नॅशनल जे आमकां गोल्ड मेळटा म्हणजे तशें आसा. ओके